धर्मीक महत्व आशिल्लो दिवचल म्हालांतल्या लाडफे गांवांतलो फामाद कळसकोंड गसगसो पर्यटना खातीर बंद केला। तसो निर्णय श्री सातेरी केळबाई देवस्थान समितीन घेवन गसगश्या कडेन वचपी वाटो आडयल्यात। पावसांत घसघसून व्हांवपी हो कळसकोंड गसगसो पावसाळी पर्यटना खातीर फामाद आसा। वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या गसगशाचेर येवन पावसाळी पर्यटनाचो घोस्त काडटात। कांय पर्यटकांकडल्यान गैरप्रकार आनी वाठारांत घाण अस्वच्छताय करपाचे प्रकार घडटात। ह्या प्रकाराचेर आळो घालपाक लागून गसगसो बंद करपाचो निर्णय घेतला। ही आमची देवाची पवित्र अशें हे ठिकाण। पावसाले हांगासर जितलो पावस त्या टायमार हांगासर हे धबधबो व्हांवता आनी त्या टायमार हांगासर लोक भरपूर येता। हांगासर ही आमचें पवित्र स्थान अशें की आमची जेन्ना स्थापना जाली त्या स्थापने वक्तार जे पयलींचे जे देवाच्यो मुर्त्यो आसल्यो ते मुर्त्यो आमी हांगा विसर्जीत केल्ले आहात ह्या धबधब्याच्या कोणीच्या उदकान। आणि वर्सान एकदां आमी हे धबधब्याचे जे नवतीर्थ आहा ते तीर्थ आमी शिगम्याच्या टायमार 7व्या दिसा घरोघरी व्हरोन प्रत्येकाक ते न्हावण म्हणून दिता। आणि अशे ह्या पवित्र जाग्यार आमी हे आतां सद्या सगळ्याक हे बंद करून दवरलेले आहा। तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू। हांगा लोक आयतारचे शेनवारचे आणि हॉलिडेचे हांगासर येतात आणि एक सगळ्याक हांगासर कचरो उडयता, न्हू सगळे हळशीक करतात आणि ते पवित्र हांगा स्थान आमचे आहा ते सगळे ना जाता। तेका लागून हांव सांगता की आमी हे पुरो बंदी केला आणि जर तशें कोणी येत जाल्यार आमी तेंचेर कारवाई करतले, पुलिशेक सांगतले आणि कारवाई करतले। तेन्ना कोणी हांगासर येवचे न्हू। सद्या पर्यटका खातीर खास बंद केल्लें आहा। रस्तो हेजो नवीनच जाल्लो आसा, तेका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी खूब जातली। हेका लागून आमी पयलींच प्रिकॉशन आमचे घेतलेले आहा आणि वाट आमी बंद केल्ली आहा हेजी। ट्युरिस्ट ह्या रस्त्यान जास्त आता येतले, कित्याक पयलीं आमचो तांबडो रस्तो आसलो आणि ह्या वर्सा हो नवीन जाल्लो आहा। तेका लागून आमी ही प्रिकॉशन घेतलेले आहा। तर हेज्या फुडें पर्यटकांनी हांगा हे जाग्यार येवचे न्हू आनी आपली काळजी घेवची आणि हांगा घाण करूंक जायना शक्यतो, नाहीतर कायदेशीर आमी कारवाई करतले।